सावन बापा आमी समल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक तेंकता स्नानांत आमकां नवो जीव दिवन तुजी बगीकन आमकां पवित्र केल्या पुन्हा जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सजनीक जिवीत आमकां जोडून दिला एकवटान जावन बापा आमी जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक तेंकता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिगानो ह्या नव्यानाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया नवे नांदवंतेली जावया सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी जोन घेवया. हे मिसाचें बलिदान अर्गांत बसून मिस भेटयता फबी निजेसिमेन दोन सदावकातर लेडनी वासुदुबाई हिच्या 61 वर्सांच्या जल्मदी संदर्भात तिच्या भलायके खातीर मिस दिता मायकल दांतीस बरोवली मुंबय जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांच्या बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो पवित्र आत्मा जावन आतां ती सकत आमकां बाबार्थान जिवंक बाबार्थान आमचे पयलीं संवसारान मुंदान उरूंक आमकां आदार दिता देत दिता पवित्र आत्म्याच्या बळान बाबार्थीची वीत जिवंक आमकां साध्य जाता असले पवित्र आत्म्याचे बळबरीत जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बरदोळे दांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ समयान तुजो पवित्र आत्मा सदांच आमचें तें आसा आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां म्हण तूं आमकां म्हणटाय पण जाल्यार थोडे पोटी आमच्या अस्कतकाय वरवीं आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर बसयलां पवित्र आत्म्याक पळोवन ना जाल्ली ही सुवात आमी रुता केल्ली आसा ह्या पासूत आमी पश्चातापवता दूख धर्म बक्षण हें मोगोवन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. मोगळ समया देवाचें उतर आमकां पवित्र आत्म्या तें सदांच एकवटी दवरता हें देवाचें उतर आमी तिरस्कार केल्लें आसा ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा पश्चातापून बक्षणें मोगोण म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. मोगळ समयान बऱ्या गुणांनी बऱ्याशा गुणांनी आमचे जिवी रुपीत करून देवाच्या आशिर्वादां जोडून तूं आमकां आपण दिताय. थोडे बुडो आमचो राग द्वेष स्वार्थ असल्यो संगती आमकां मेळयतात देवाचे बेसांव जोडूंक अडखळ जातात ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापवता समया बक्षणें मोगोवन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुजी काकूळत दाखय. सर्व पदवेदां दैव आमची काकूळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन.
प्रार्थुया. इकडे बरोबर दोळे धांपी आमच्या आमच्या गरजांखातीर ते सवां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसला सुडास कडून तांचे बसूत विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा बगे वचून दत्तात देव या तुझ्या धर्मदत्ता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबातान मानून घेवन तुका वळखून फोव कर. अशें आख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वसो हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचा. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगता मेळोन पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाचे आनी सिलासाचे आंग वस्त्रां पिंजून खडयलीं आनी तांकां रोतान मारूंक लायलें. तांकां सवार मार मारतस तांणी तांकां बंदेन घालें आनी सत्रान तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्या रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती करूंक आसले. हरी बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले. तेदवा एका दिसांनी एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदिशाळेची बुन्याद हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकट उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो संकळ्यो तुटोन पडल्यो. बंदिशाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिशाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकट सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका. आमी सकट हांगासा सावन बंदिशाळेच्या अधिकाऱ्यान उसवाड हाडयलो आनी भितर तावन तरतरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर हापोवन हाडून तांचे लेगीत ताणें विचारलें, माणेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय. तुजें घराणें बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून ताच्या मारांचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणा लाभलेल्या देवाच्या बावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतलय म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सगळ्या प्रास व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका
तुझे काळीज गटकन म्हाका दैरान भरलोय. तुजो उसो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उसो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. Alleluia, 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 alleluia. सता सतत हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा स्वामी. तूं तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. भगवो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला आतांचे सर्सी हांव वेतां. तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन मरल्यांत. पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्या पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचून जाल्यार ताका हांव तुमचे ससीन धाडटलों. तो येतस पातका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सतमानलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कॅस्तीचें फर्माण पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो. देवाचें उतर हे म्हाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो, भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, देवाचें उतर परगर करतना जायते पटी विरोधपण लाभता की ना? लाभता की? कित्याक विरोधपण लाभता देवाचें उतर परगट करतना? कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तें खरें. देवाचें उतर जिवें आनी खरें आनी क्रियात्मक. देवाचें उतर दोन दलीच्या तलवारी परी तें सवर्ण बेंडटा. संद आनी हाडा सार मेकळें करची सकत त्या उतराक आसा. देवाचें उतर देखून विरोधपण आसा तें आसले वरी सांगल्यार जायना. राग येता. ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೋಪ म्हणू ಕನ್ನಡಾಂದೇ ಭಾಸ್. देवाचें उतर आसले तें आसा बरी सांगता देखून विरोधपण. जेजूक विरोध कित्याक जाले? जेजून आसा तशें सांगलें. तांच्या ताळाक ताणें थाळयो पेटोवनात. ताळाक तक्कंते कोल कट्टुದು म्हणटात पळय तशें करूं ना जेजून. शास्त्रांच्या आनी फारिजेवाच्या खुशा प्रमाणे जेजून गुमटी आलेली जाल्यार जेजू वयर दवरते. ते जेजू वयर दवरते. जेजूक कुर्साचें मरण दिते ना. पूण ताणें कॅर केलें ना. नीत आसा तशी, न्याय आसा तसो ताणें सांगलें. हाय तुमकां, धिक्कार तुमकां, कपट्यानो म्हणालो तो. कपटी तुमी.
सुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी भायर सुमी दिसतात भितर तुमचे थंय कुसडाई भरल्या हत्त आग्याच्या पिलानो म्हणालो शास्त्र्यांक आनी फारीचेवांक सीदा कडाकड देवळाक गेलो देवळांत व्यापार करतले वहिवाटाचे मांडे जावं पुरो आटोवकारांचे मांडे मनी एक्सचेंज काउंटर्स ताणें खान उडयली सुकण्यांक कोवड्यांक पारव्यांक गोरवांक वासरांक पाड्यांक सगळें दावडिली ताणें छाबूक वळले सकडांगी मारले कित्याक तो म्हणलो म्हज्या देवाचें घर सोरांचें भुंयार तुमी केलां तें म्हाका सोंसना देवाचें उतर आसा तें आसले बरी परगट करूंक जाय देखून इब्राहिम बरयल्या पत्रांत म्हणटा देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक दोन दरेच्या तलवारी बरी ते सवर्ण बेणटा दोन दरेची तलवार तुमी पळयल्या ह्या सायडीनी दार त्या सायडीनी दार अशें बी जाल्यार दोनीय कुशीन बी जाल्यार ते कुडके जाता तसलें उतर आनी अशेलें उतर हाच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान पळयलें पावलो आनी सिलास परगट करून आसले आनी संदर्भार थोडो लोक पळय थोडो सगळो लोक न्ही जेजू की सगळ्या लोकांनी जेरुजलेमांतल्या सगळ्या लोकांनी तिरस्कार करूंक ना जुदेयांतल्या वा गलिलियांतल्या जायत्या लोकांनी जायत्या मस्त लोकांनी जेजूक तिरस्कार करूंक ना कांय थोडे मांडे कळ्ळें की समाजान कांय इल्ले इन्फ्लुयन्स आसले कांय थोड्यांनी ह्या जेजूक विरोध केले आनी ताणें सळवायलें कळ्ळें की वडिलांक पुरा सळवायलें आनी थंयसर जेजूक तिरस्कार करचें जेजूक जिवेशी मारचें प्लॅन केलें पापाचो लोक तो पापाचो जावन तुरलो हांगासर सिलासाचेर आनी पावलोचेरय थोडो लोक शहरांतलो तो सिलासाचेर आनी पावलोचेर गुल्या मांडी लागलो आनी अधिकाऱ्यांनी सावलूच्यांनी सिलासाची आंग वस्त्रां पिंजायलीं बंदेन घाले जरबान मारयले आनी तांकां कश्टिले पूण जाल्यारय ह्या सावलान आनी सिलासान सरस्परा देवाचेर विस्वास सांडलो ना बाबर्थ सांडलो ना कश्टां दगदणे मोदें पिडे शिडे मोदें आकांत मोदें अनवरां मोदें वळवळ्या मोदें देवाची तांणी स्तुती केली देवाची स्तुती तांणी केली देवाची स्तुती गावनासले ते पळया देवाची स्तुती गेल्ल्यांत कितें जालें एकच पटी भूंयकांपणी जाली आनी बंदे सळस हाल्ले आनी तांच्यो सगळ्यो बांदपा सांखळी तुटून पडल्यो प्रेज द लॉर्ड पळया तुटून पडल्यो एक सकत पळया देवाची स्तुती केल्ल्यांत अशें जालें सगळें तुटून पडलें कशें जेरिकोचे फागोर इस्रायलाच्या मलगड्यांनी बोबाटकन देवाची स्तुती करतना कोसळून पडले त्याच मापान सिलासान आनी पावलान तांच्या दगदण्याच्या मोदें देवाची स्तुती केली तेन्ना तांचे बांदपासाचे सगळे सांखळ्यो तुटून पडल्यो पयस सभेचो पयलो मार्तीर स्तेफन ताका जिवेशी मारतना ताका कशें जिवेशी मारलो स्तेफनाक फातरावन जिवेशी मारलो स्तेफना फातरावन जिवेशी मारतना स्तेफन कितें करनासलो सर्ग पळोवनासलो आनी संतोशान एक आसो दिवनासलो तो आसो आनी सर्ग पळोवनासलो ताका भिरांत म्हूण बगोवंक ना कित्याक तो देवाची स्तुती करतालो ताच्या त्या कश्टा मोदें वळवळ्या मोदें तो देवाची स्तुती करतालो देखून ताका फातर लागलेच म्हूण बगोवंक ना ताजे उपरांत मार्तीन मेल्लो कोण तो सा लोरेस कायलीर बाजुल्लो ताका न्ही की कायलीर बाजुल्लो सा लोरेसाक कायलीर बाजताना तो आसोन उलयतालो की म्हणटालो की एक कूस बाजली आनी एका कुशी परतया म्हणटालो की ताच्या कश्टा वळवळ्या मोदें ताच्या आकांता मोदें ताच्या भिरांकूळ मरणा मोदें पळय तो देवाची स्तुती करून आसलो देखून ताका त्या उज्याच्या कायलीची दाव म्हूण बगली ना आनी ताच्या कुडीचे उलपल्ले गायी ताका दूख दिवंक शकले नात सा सिसिलिया घेवन सिसिलिया कोयराची पात्रोन ती गोंप्यांची
तिका जिवीशी मारलें कस्तान, तिका कोतकोत्या उदकांत बुडयल्लें, पूण जाल्यार ती मरोंक ना. सगळी रात तिका हातपाय बांदून कळोकाच्या कुडान उडयलें तरी मरोंक ना. मागीर निमाणें तिच्या माथ्याक कुराडीचो मार घालून माथें उक्तें केलें आनी त्या रगतान पडून आसली आनी थंय थावनी ती देवाची स्तुती करताली, देवाची स्तुती करताली, गितां गायताली. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, देवाची स्तुती केल्ल्यांत महिमा जाता, देवाची स्तुती केल्ल्यान अजपां घडटात, देवाची स्तुती केल्ल्यांत आमी जैते होवन जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिता आसतना आयच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. खंय वता आई म्हणून कोणूच सुमये लागीं विचारनात. खंय वता आई तूं म्हणून कोणूच सुमया लागीं विचारनात. आनी जेजू म्हणटा हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. खंय वता जेजू? तो म्हणटा हांव बापा अशें वेतां, हांव बापा अशें वयतां. कित्याक वेता हांव तुमकां कुडां तयार करच्या वेतां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तांतली एक कूड तुका आमानात दोन करच्या खातीर हांव येता, हांव तुज्या मुखार वेतां. पूण जाल्यार सीस परतून विचारना तूं खंय वेताय, म्हाका ह्या पुनवर म्हणनात, म्हाका ह्या पुनवर हांव येता म्हणनात. आनी जेजू म्हणटा तुमची काळजां कधी दुखीन भरल्यांत तें खरें, कधी दुखीन भरल्यांत तुमची काळजां. हांव कितें उलयतां ह्या दिसांनी तुमकां तें समजना. हांव कोणा विशयां उलयतां, कित्याक उलयतां, बापा विशयान उलयतां. हांव बापानी हांव एकत म्हणटा, हांव जिविता सोंडो म्हणटा, जो कोण म्हाका कथा तो सस्ता जियेतलो म्हणटा. हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना म्हणटा. हांव कितें उलयतां तुमकां समजना. आनी हांव उलयल्लें तें तुमकां समजोचें जाल्यार एका मजतदाराची गरज आसा आनी तो मजतदार हांव तुमकां दितलो. आनी कोण तो मजतदार? कोण तो? पवित्र आत्मो. पळया, पवित्र आत्मो तुमचें तें आयलो जाल्यार तुमकां सगळें तो शिकयतलो. सत तुमी जाणा जातल्यात, यू वील नॉट द ट्रूथ, तुमी स्वत जाणा जातल्यात. कित्याक म्हळ्यार सत म्हळ्यार कितें म्हणून सवाल विचारलें कोणें? पिलातान विचारलें सत म्हळ्यार कितें. कित्याक म्हळ्यार पिलात थंय पवित्र आत्मो नातुल्लो देखून पिलात सत नेणा आसुल्लो. सत कितें म्हूण तो नेणा आसुल्लो देखून सत जाणा जायचे जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो जाय. देखून जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो आयिल्ले करीत मजतदार तुमचे थंय येतलो आनी तो तुमकां सत शिकयतलो आनी सत तुमी जाणा जातल्यात. आनी पवित्र आत्मो कितें करतलो? कितें करतलो पवित्र आत्मो? तो येतच पातका विशान, निती विशान, निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशान, पयलें पातका विशान. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांचें चिंता पळय, हांव पातक करिना. कळ्ळें गे? हांवें कालें पातक केलां म्हणून. पातक म्हणलें एक सेन्स ना थोड्यांक. पातक म्हणलें तें गुर्तू ना. तो चोरी करता, गाळी दिता, शिराप घालता, वायट उलयता, खबरो करता, नांव पाड करता, पुरा केल्यार हांवें कालें केलां. हांवें पातक करूंक ना. अशें पातक म्हणलें तें ना. तशें जाल्यार चिंताप इस्रायल परजेंत चिंताप आसलें. देखून तवळ तो पातकांत पडचें मात्र तांचें काम. देवान कितलेंय बरें केल्यार देवाक कांयच ना, देवाक पाटी उपकारच ना. देवान तांकां मान्न खाण दिलें, कडपांतलें उदक दिलें, फरावाच्या हातान ती बासयली जाल्यार हो लोक बोंब्या पुजा करची सुटली ना तांणी. पळया पातक. प्रवाद्यांक धाडलें तांकां फातरायलें, पुताक धाडलो ताका कुर्सायलो. पातकांत हो लोक जियेलो. देखून अपवित्र आत्मो पातका विशांत निती फैसल दितलो. पातका विशांत खंडीत. देखून कुमसार जायनातल्या वडणी हांवें कालें पातक केलां म्हणून हांवें कुमसार जायचे म्हणून चिंतल्यांक पवित्र आत्मोंत फैसल दितलो. फैसल निती विशांत तो फैसल करतलो. निती विशांत नीत
नीत म्हळ्यार कितें? सांजुजे एक नितीवंत मनीस. नीत म्हळ्यार सता प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचें जावन आसा नीत. सता प्रमाणे जिवचें नीत. आनी निती विशान तो फैसल दितलो पवित्र आत्मा. निती विशान. आनी आज म्हज्या मोगाच्या बाबडे संवसारांत नीत ना, अनीत सडल्या. एक केस दाखल केली जाल्यार कोर्टांत तसो फैसल हेजे जाल्यार कितलींशीं वर्सां काण घेतात न्ही गे. 20 वर्सांचो आसतना केस घाली जाल्यार ताचें फैसल जाताना 60 वर्सां जातात. तो म्हातारो जाता आनी थोडे मरण भोंवतात. एक 40 वर्सांची केस घाली जाल्यार ताचें फैसल जाताना तो मनीस ना पडच्या. कितें फायदो? डेटी वयर डेट, तारीख वेर तारीख, तारीख वेरे तारीख, तारीख वेरे तारीख. नीत ना, अनीत. जायते जण पळया एकल्यान कायिल्लेशें एक सूक ल्हानशें एक ड्रायव्हिंग करतना एक कायिल्ली सूक घडली जाल्यार ताका धरून भितर घालतात. 3 म्हयने जेलान दवरतात. एक ट्रेनार एकल्यान पयशे नासतना तिकेट काडून घेवंक ना मुंबयच्या ट्रेनार. वा चुकोवन फर्स्ट क्लासार गेलो वा चुकोवन ट्रेन वेताना एक लेडीस बॉक्सान तो रिगलो जाल्यार ताका धरून जेलान घालतात. पक्का 5 म्हयने सोडिना, 6 म्हयने सोडिना. पूण कितल्याश्या जाणांची विशीं मारलेले, कितल्याशीं घरां लुटलेले, कितल्याशीं घरां बरबाद केल्ले, कितलेशे जण आरामेन भोवन आसात. ते भितर गेल्ले कुडले तांकां जामीन मेळटा, बेल मेळटा आनी ते राया बरी जिवन आसात. अनीत पळया. देखून विल्फी ताच्या पदान थोडे पडी जायते पडी सांगता हो संवसार अनितीन बुडोवन गेला. खंय पावला हो संवसार? देवान रचलेलो संवसार जाला कोण म्हणटा तो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अनितीन आमी आज येता. आमी म्हणटा संवसार अनितीन आसा, हांव खंय आसा? जर तर म्हज्या पुतान सूख केली, म्हज्या दुवेन सूख केली जाल्यार हांव बऱ्यांतलो बरो लॉयर धरता आनी म्हणटा म्हज्या पुताक शिक्षा जावंक नजो, म्हज्या दुवेक शिक्षा जावंक नजो. कितलेय पयशे करसून दीत. ताणें सूख केल्या हांव जाणा, ताणें सूख केल्या तुवें जाणाय. पूण इतल्यांतले बरे बरे लॉयर धरना कोणागेर एका निरापराध्याक अपराधी करना. म्हज्या पुताक सुटका दिवचें काम हांव करता. कित्याक म्हज्या पुताचो दुयेंसो मोग करता. देखून हांव नितीन चलना, अनितीन हांव हें चिकोवंक पळयता. असलें चिंतापी आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आमी हेरांक विशयान सांगता ते अनीत करता. जर तर म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत असली परिस्थिती आयली जाल्यार हांव नितीक सांगा दितलो गी अनितीक. म्हजो मोगाचो पूत पैन करतना कोणी एक आम्हाला पिवोन ड्रायव्ह करना, पापाच्या एकल्या मनशाक आपटून ताका जिवेशी मारना. जर तो चुकीदार जालो जाल्यार म्हज्या पुताक हांव सांगीन गी पुलिसान ताका जेला गेला आनी सांगीन जाल्यार हांव नितीवंत बापय आवय ना बऱ्यांतलो बरो लॉयर धरता. तुका शिक्षा जावंक सोडिना पुता, भियेनाका हांव आसा म्हूण ताका पाठिंबो दीत जाल्यार हांव अनितीचो मनीस. पूण हें करूंक हांव शकता गे म्हणलें सत. देखून पवित्र आत्मो ह्या विशयांत निती फैसल दितलो. पवित्र आत्मो ह्या विशयान निती फैसल करतलो. आनी निती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशयान, निती विशयान, निती फैसला विशयान. निती फैसल जजमेंट म्हणटा न्ही गे. हां, जेजूचेर जजमेंट जालें, निती फैसल जालें जेजूचेर. जेजूचें निती फैसल जाताना तें नितीचें फैसल जालें की अनितीचें फैसल जालें? हां, कित्याक खंयसर तें अनितीचें फैसल जालें सांगा? हां, जेजू विरोध बोब मारले. जेजून कांयच पातळ करूंक ना. हें पिलाती बरें जाण आसलो. जेजून कांयच वायट करूंक ना. बऱ्यांतलें बरें केलां सोडल्यार ताणें कांयच वायट करूंक ना. वायट केलां म्हणलो फटकिरो अपराध जेजूचेर घाल्लो आनी तें अनितीचें फैसल. अनितीचें कित्याक थंयसर दाखलो आसा पळया. चोर, कुनिगार, लुटकार म्हणलो आसलेलो बारब्बास तें आसलो. खंयच वायट करनासतना पवित्र घेवन जेजू आसलो थंयसर. आनी पिलातान म्हळें तुमकां कोण जाय विचारा. पळया, तुमकां बारब्बास जाय की तुमकां जेजू जाय?
लोकांना कोणा विसलो बारबासा पळया अनितीक विसलो असताक विसलो पळया खोटेपणाक विसलो आनी हे जावन आसा अनितीचे फैसल आनी पवित्र आत्मा संवसाराच्या अनितीच्या फैसला विशान गुन्यांवकार करतलो देखून हो जेजून म्हणलें आसा निमाणी झडती येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्यानो येया उजव्याक आशिल्लो म्हणटलो तो पळया सर्वेस्पर महिमे बरीत त्या स्थानार बसून निती फैसल कशें करतलो पळया तो 2 वांटे करतलो 2 वांटे बऱ्या आनी वायटा मदें 2 वांटे आनी बरें आसलेल्या म्हणटलो तो उजव्या कुशीक आपोवन म्हणटलो येया तुमी म्हजो बापाचो आशिर्वाद पडल्यानो येया कित्याक संवसाराच्या आरंभा आदीं तयार करून दवरल्या त्या सर्गींच्या राजाक वसा कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आशिल्लो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें हांव बंदेंत आशिल्लो तुमी म्हजी भेट केली आस्पत्रेंत आशिल्लो तुमी म्हजी सेवा केली केदाळ सोमी हांव म्हणटा विसरतले आनी तुमी म्हणटा कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आनी दाव्याक आसलो म्हणटलो म्हजे सरसिले पयसरा तुमी शिराप पडलेले न्हू शिराप पळया अनितीन आसलेल्या मनशांक अनितीचे फैसल वाचलेल्या मनशांक तो म्हणटलो म्हजे सरसिले पयसरा कित्याक संवसाराच्या आरंभा आदींच तयार करून दवरल्या त्या सासनाच्या उज्याक वसा तुमी कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना हांव उक्तो आशिल्लो तुमी म्हाका पांगरूंक दिवंक ना हांव बंदेंत आशिल्लो तुमी म्हजी भेट करूंक ना हांव आस्पत्रेंत आशिल्लो तुमी म्हजी सेवा करूंक ना केदाळो सोम्या म्हूण तेय विचारतले आनी जेन्ना सोमी म्हणटलो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका तो म्हणटलो जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें ना तेंच म्हाका तुमी केलें ना म्हज्या मगाचे भाव भयणीनो हें जावन आसा निती फैसल सर्वेस्पराचें हें जावन आसा निती फैसल पवित्र आत्म्याचें देखून म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो बाचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणलें सवाल आयच्या पयल्या वाचपांत विचारतना कितें जबाब दितात धर्मदूत बाचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणून बाबार्थी लोक जेजू लागीं विचारतना धर्मदूता लागीं विचारतना धर्मदूतांनी कसली जाप दिली सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवरा तितलेंच पुरो सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवरा एक तरणाटो येवन जेजू लागीं म्हणालो सासनाची जिवीत हांवें जोडिची जाल्यार कितें करी जाय आनी हे वेळार जेजून म्हणलें उपादेश पाळ धर्मदूतात म्हणटात सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवरा कित्याक सोमी जावन आसा नितीचो सागर नितीचें फैसल सताची वाट सत वाट आनी जिवीत तस्सो ह्या सोम्याचेर बाबार्थ दवरा सोम्याची उतरां पाळा सोम्याच्या उतरां बराबर तुमची जिवीत रुपीत करा तुमी जियेतल्यात सासनाक तुमी जियेतल्यात पळया जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेतल्या पळया जियेतल्या आमी ससनाक जेजू सोमें जियेतल्या सोम्याचेर बाबार्थ दवरूंक जाय सोम्याचेर बाबार्थ दवरता तेन्ना सोम्याचें उतर पाळटा तेन्ना आमी सतान जियेता नितीन जियेता आनी देवाचीं भुरगीं जाता देखून जेजूचें राज्य सताचें जेजूचें राज्य नितीचें जेजूचें राज्य मोगाचें सवस्कायेचें आनी हें जिवीत जिवंक जेजू आज आमकां उलो दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याचेर बाबार्थ दवरया सोम्याचेर बाबार्थ दवरलेले वरवीं सोम्याचें उतर पाळूंक आमकां साध्य जातलें सोम्याचें उतर पाळटा तेन्ना सोमी आमकां राखून सांबाळटलो देखून तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा म्हाका राखून व्हर तुज्या उतरा कालशिवंक म्हाका आदार दी आनी अशें तुजें राज्य म्हजे मुखांतर तें प्रसार जावं दी म्हूण मागया आमेन सोपून दिता तुझ्या हातान सोनिया स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हरये
कात्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस्मचे तुका मोगान समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको पुंडो आनी तुका भेटोवच्यो गे बापा आमच्यो काणिको पुंडो आनी तुका अर्पुंच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नक्या पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा भगवंत जुतात देव या तुझ्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बोलून ताची सडवण परगट करूंक संवसारांत आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीत तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय 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 जय. सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नामे येता ताका जय. सगळीं तुका जय 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 जय. सगळीं तुका जय. मग भावान भयणीनो बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. ह्या संदर्भार वो भक्तीपणान हे रितीन वांटेली जावया. ह्या संदर्भात कितेंय आमी मागता तें घेता. पवित्रपणान हे रितींत आमी वांटेली जावया. बापा क्रुस्त तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत
पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोंगुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी. तांकां तुजी स्थगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती बागेवं जुजे बागेवं धर्मदूता बागेवं जुतात देवानी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज नमथीन दवरना. पवित्रत्म्याचें जिवीत आमचें ती रुता करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमची ताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयेकडे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे जेणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी गेल्या. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. ह्या समयेचेर बाबर्थ दवरूंक आमचें जिवीत वृद्धी करूंक उलो दिता ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सौभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. के देवरते समिया तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजान म्हज्या तुका स्वा
स्वागत करचे रास्तूचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पाकेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजें सदां जियेता सोम्या तुझे पाकेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजें सदां जियेता तुझे मोगन दिल्ले करता पोषण आमचे पवित्र गतीन तुझे जाला पिवन वर्ते जीव दिवचे वाईट ते खरे आमचे कडवणेचे दिला आमकां बापान तें खातीर एकवटाचे सोम्या तुझे पाकेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजें सदां जियेता सोम्या तुझे पाकेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजें सदां जियेता प्रार्थुया भूमोगळ बापा आमच्या देवा बागे उजूता देवाच्या जैतेवन मरणा पासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगान आनी सेवेंत आमकां खातीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी देख बसया मगळ भावना भयणीनो सांसुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता थोड्या भक्तीपणान तुमची ते सांव घेवन ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात सांसुता देव तुमचे पासत विनंती करता आनी खंडी तुमची ते सांवां तो जारी करता जे कितें तुमकां मागोवंक तुमी आयल्यात ते सगळें तुमकां फावो सांव दी म्हण आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हण विनंती करता मंगळारा सकाळीं 8 वरार तशेंच 10:30 वरार मीस उपरांत नोवेन ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंत 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्यान पुंतळार येया जिविताची बेसांवां तुमी जोडून घेया सदांच आमी तुमचे खातीर मागता आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंजेर केल्लें मीठ बेंजेर केल्लें तेल बेंजेर केल्लें उदक बेंजेर केल्ली रेलिको तशेंच कुरीस कोंतां बेंदिन्यो मिंजीत आनी तशेंच इमाज्यो आसात त्यो तुमी घेयात आनी वापरात आत्मी झुजा विरो झुजोवंक आनी जै जोडूंक त्यो आदार दितात ह्यो वस्तू वापरूंक तुमकां आमी उलो दिता दैवी वखदां आसा गांठी दुखीक गॅस्ट्रीक पिडेक भुरग्यां पिडेक वखदां तशेंच दुखीक तेलां आसात ती ऑफिसान मेळटा ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडा
मिसान ते सवां तुम्ही ऑफिसान दिया थंयसर थंय घेतात ते सवां हांगासरी तुमी भायर फाटीं आसलेल्या बॉक्सान तुमी घालयत. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी मागणी आसा आमी करता आनी तुमचे खातीर सदांच मागता. मंगळाराच्या मात्रणीं हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करना येयल्या बरें, तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ली दान आमी संतोशान स्विकार करता. ह्या मुखांतर खंडीत ह्या पंथळाची अभिवृद्धी करूंक आमकां साध्य जाता. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिवंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जिबल्यो असली बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंचळाचो उडास करा आनी खंडीत आमी सरभक्तीका तुमचे खातीर मागता. येवच्या मंगळारा देवादीन फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्या पासत हांगासर मिसाचें बलिदान मनादी बाप एंड्रू डिसोजा भेटयतले. असो बापूय देवादीन जाल्लो. थोड्या म्हयन्या फुडें हांगासर एका मंगळारा तो नव्यान येतालो आनी ताका हांगासर व्हड भक्त आसली. ह्या संदर्भार बाप आंध्रूची आशा आसा हांगासर ताच्या आत्म्या खातीर मंगळाराचें एक मीस भेटय जाय म्हण. देखून येवच्या मंगळारा 10:30 वरांची मीस ते ताच्या बापायच्या आत्म्या खातीर भेटयतले. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आनी ताच्या आत्म्या खातीर मागोवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. पण देखून येवच्या मंगळारा 10:30 वरांची मीस फादर आंध्रू डिसोजा ताच्या बापायच्या आत्म्या खातीर भेटयतना आमी ताच्या आत्म्या खातीर विशेश करून मागया. हेजे जेवणाक कुमक केल्या रोजी गोन्जालेस 101 वर्सांच्या जल्मदी संदर्भी मुंबय. जॉब मॅक्लिन क्रास्टा किन्नीगुडी. बिनॉय ग्लॅडसन आल्मेडा किन्नीगुडी यांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाच्या आशिर्वादा मागता. कोणी आसा जाल्यार मुखार या मनाची वात स्विकार करा. आयचें जेवण ताणें केलां पवित्र काळचा वाड्याघरांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर सर वाड्याघरांचेर देवाची भरपूर आशिर्वादा मागता. तांणी मोगान आनी माईपासान हें जेवण तयार केलां. तुमी सर्वांनी जेवीन वचो जाय जेवी जाय म्हणो जेवण वचो जाय म्हण तांची आशा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वांनी हें जेवण तयार करूंक कुमक केल्ल्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नव्यानाक आयती जावया. देवाची आशिर्वादा मागया. नव्याना मुखांतर नव्यानाचें गीत आमी गावचें. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. बगे वजूता देव सरकारा सांजी तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेंत असोन आमचे पासत विनती करता. सांजुता देव आनी सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका आनी धरून दुजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसता आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिरान मेळयता. ह्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर रोगला लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या बाबा उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवासोनी पेल्या सोकरो मोग वाडय. आतां आमी बागे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सरमची पाती नेमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वता आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें. ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बागे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडून दरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडुणेची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्या कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणात वाय सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकर अडचणी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं किरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या आपूण शेता पत्तेनेर आयला. बश्याम. मगळ भावना भयणीनो
जायती तेसां तुमी व्हडा बाबरतान येपून तळार घालतात आनी आमी निरंतरी ह्या तेसां खातीर विशेश करून मागता. ह्या संदर्भार जायते तेसां आसात. सोगा जाणांक पाटींत दूख गूण सावंक, तेका जण सुबाळ तेर बऱ्यान सावंक, एकल्याक संत घर फावो सावंक, 17 जाणांक बरी भलायकी फावो सावंक, 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो सावंक, एकल्याची गुमटेची सिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण सावंक, एकल्या पाटीच्या कण्याची उजव्या कुशीच्या बोरींची दूख संपूर्ण रितीन गूण सावंक, तेका जणांची तकली पडापड मायग्रेन पिडा गूण सावंक, तेका जणांच्या हातापांयाची गंडीची दुखी गूण सावंक, एकल्या उतरप्रायाच्या हवयक बूक तशेंच जिरवण कुडीक सकत फावो सावंक आनी बरी भलायकी सदांच फावो सावंक, दोगा बाबू आनी माया मोगान कुटुंबान जिवंक, आम्हाला पिवणे पयस करन शांती समाधानाचे रास रास करूंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, एकल्यान धरलेले सगळे ते जाग्याचें काम पंता पावोवंक, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो सावंक, 2 जाणां परगांव विजा फावो सावंक, 6 जाणांक एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक, 2 मोबायला मदें असलेले मनास्ता पयस करून समाधान माया मोगान जिवंक, 6 जाणां शिकून बरी मत आनी जाणवाय फावो जावंक, एकल्या PUCच्या भुरग्याक मतीन ना समाधान आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, ती सगळी पयस सोंवंक आनी सुडसुडीत जावन शिकपाक मन दिवंक, एकल्याचे हात मोयोवन तो रावोवंक, एकल्या काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, एकल्याच्या गर्भकोशांत सिस्ट आसा इट्रसंत आनी फायब्रॉइड ऑपरेशन आसतना ते गूण जावंक, 6 जाणां आमाल पिवणे सोडूंक, 6 जाणां आर्थीक समस्ये परिहार जावंक, 3 जाणां पेंगटाची दूख बेगीन स्थिती गूण जावंक, 5 जाणांच्या मतीक समाधान संतोश मेळोवंक, एकल्या घराचे वांटे बऱ्यान जावंक, 9 जाणांची विविध तरेची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 10 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक, 14 जाणां BP शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्या मुसले शिकाप बऱ्यान जावंक, 3 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक, एकल्याक कॅनडाची विजा फावो जावंक, एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, एकल्याची MBBS टेस्ट परीक्षा चलते आसा ताका बऱ्यान मार्क्स काडून पास जावंक, एकल्याची दोळ्यांतची बरी दिश्ट ताका फाटी मेळोवंक, एकल्याची कोर्ट केस बरी जीक मेळोवंक, एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स ते वित्यात बेगीनच जावंक, तशेंच 25 जाणां प्रत्येक तेसां बसून म्हाका विनंती केल्या तांच्या तेसां खातीर. तशेंच आमचे गरजां खातीर विशेश करून मागता आसतना एकल्याक फाटल्या 5 म्हयन्यांत तावन विशेष कोंकणी आसा ती संपूर्ण गूण जावच्या पासून म्हाका विनंती केल्या. तांच्या संगत आमची मागणी गुंथया आनी सर्गीच्या बापाक उलो मारया आनी आमची मागणी ताका जाता थंय उबारया. आमी दिमी घालया, हात उबारया आनी सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, ओगलाप तुका सुमिया जेजू, ओगलाप तुका सुमिया स्तुती तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय तुका सुमिया जेजू, जय तुका सुमिया जेजू, प्रणिपा तुका सुमिया जेजू, प्रणिपा तुका सुमिया जेजू, वाकणता तुका सुमिया वाकणता जेजू, तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया अर्गां जेजू, तुका सुमिया जेजू, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, निरंतर हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, मंगळ सगळ्या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका आमी समर्पण देता. साधुता देवा मुखांत भेटलेली मागणी मानून घे सर्वेश्वरा. आमच्या बापेक आमच्या उगल्या कान दे, मागलेले सगळे फोगो कर, सगळं आशीर्वाद आणि बरोबर समान येते. आमची तुम्ही सगळे नंदन कर, तुका महिमा तुका जवळ जपला हालेलुया 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 हालेलुया. नावेनाची मागणी मुंदरशिया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार्द दडोवन पैसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस म्हणटाय. हे बघ त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायन हांव तुका तुका उलो मारता. अशा सडलेल्या मरुसून तुजे कितें तेणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणयेचे कांटे गोटे म्हज्या काळजाची गोडसाण तुका भेटयता. तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुमे तुजे महिमे वतना तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं. आमेन. वगे उजुता देवा उलय कस अडचकळीन आनी निराशांत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे उजुता देवा. आमा बसा तुझ्या जागी विनंती आमच्या कर. बापसे बाबीस पसाय बाहेर फुडाऱ्यांक जेजू कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आमा बसा तुझ्या जागी माग. संवसार उजार जावन आसा जेजूची सुवार्ता सुमेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धडचे खातीर आमा बसा तुझ्या जागी विनंती कर. जेजू बऱ्या गोवळ्यान समेस्त लोकांक आनी आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आमा बसा तुझ्या जागी विनंती कर. बगेन कुटुंबान जिल्ल्या सुम्या जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा बसा तुझ्या जागी विनंती कर. श्रीले समेस्त बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा बसा तुझ्या जागी विनंती आमी कर. समेस्त आनी जेजूच्या बळा आदी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळणेचेर
संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या चक्र ओडण्याचेर जैत वरच्या खातीर आम्हा पसंतची जरा विनंती कर प्रार्थुया महिमे मत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बागे वजुतात देवा तुझे जो समोग जायत्या म्हटलाय तू समोग आमच्या काळजांनी तू सडय पातकाचे आणि स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्तड कडीमध्ये निराशेंत आनी गंदी बेजारायंत तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवन दी अशी ह्या जिणयेच्या पयणांत शबित्यान सुमकोन सर्गीं देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पळोवशें कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मगर बाबडीनो एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया सांजूद आमरी फास्ट जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या स बरेपणाचो उगडास काडया जेजूक आमी त्रिएक देवाक आमी अर्गां दिवया दैत्य बरेपण ताणें केलां दैत्य बरेपणान आमकां ताणें सांबाळलां ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया सजनांक मागलो उपकार फोव जाल्ल्या खातीर तशेंच एकल्याक बाळतेर बऱ्यान जाल्ल्याक आनी भलायकी वंत भुरगें फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याची युटरस सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर तेका जाणा बरें काम फोव केल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडापड गुमटेची दूख शिरेची दूख संपूर्ण गुण केल्ल्या खातीर एकल्याचें घराचें धरलेलें सगळें काम पंदा पावल्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचें काम सगळें धरलेलें शबिद्यान पंदा पावलेल्या खातीर एकल्याची रीण फारीक करूंक करपा सगळ्यात आधार मेळिल्ल्या खातीर तशेंच दोगां जाणां परगांवेची विजा फोव जाल्ल्या खातीर आनी दोगां जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास जाल्ल्या खातीर तशेंच 20 आनी 6 जाणांक मागलेलो उपकार विशेष करून फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगाता आमची अर्गां गोंतया आमची अर्गां जेजूक आमी भेटोवन दिवया आमच्या तूं बारया अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समया जेजू ओगलाप तुका समिया जेजू ओगलाप तुका समया स्तुती जेजू तुका समिया जेजू स्तुती तुका समया आराधन तुका समिया जेजू आराधन तुका समया जेजू वंदन तुका समिया जेजू वंदन तुका समया जेजू प्रणिपात तुका समिया जेजू प्रणिपात तुका समया जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका समिया जेजू ओगलाप तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू हालेलुया 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 कोणाक साक्ष दिवंक आसा गी कोणाक साक्ष कोणाक दिवंक आसा गी म्हजें नांव मेरी डिसोजा हांव कितें पिरगेजीची हांव हांगा लागभग 20 वर्सांत हांव नवेनाक येवन आसा आनी हांव सदांच मागतलें म्हज्या भुरग्यां खातीर भुरग्यांक एक बरो फुडार दी म्हणून फादर बाजील वास आसतना हांव नवेनाक येतालीं आनी फादर आल्बान आसतना सांजेचे मागणी आसताली हांगा ब्रेस्ताराचें दोगांय भुरग्यांक खाण आलतारी दोन आमी मागचें आसलें आनी फादर आल्बान ताका सांगतालो की म्हज्या पुताक वो तुजो पूत एक दीस खंडीत पदराप जातालो तुवें सदांच ताच्या खातीर मागचें म्हणून म्हाका सांगतालो ही पातयेनी दोन हांव सांजुजा कडेन मागतालीं म्हज्या पुताक फादर आल्बाना तशें आनी सगळ्या पाद्रापां बरें एक दीस पाद्राप जशें कर आनी ताका बरो पाद्राप जावंक आमी मागोवंक आमकां प्रोत्साह दी उत्तेजन दी खुशेन आमी ताका सेमिनारीक धाडूंक बरें 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 मोन दी म्हूण आमी मागोन आसल्या आनी आमचो पूत 2008 इसवें सेमिनारी भरती जालो बरो शिकप तो शिकलो आनी 2021 इसवेच्या 21 तारखेर एप्रिलाच्या ताका वर्द मेळ्ळी 5 जाण ह्या जाका समें हांवें येदोळ साक्ष दिवंक जाय आशिल्ली पूण इल्लो वेळ जालो कोरोना निमती लॉकडावन आशिल्ल्या व्यक्ती इगर्ज्यो बंद आशिल्ल्यो तरी की तो आज पाद्राप जावन पुत माय देव स्पिरगोजीन सहायक जावन आपली सेवा दिवन आसा जेजूक जावं हर्गा आनी वगळा तशेंच म्हज्या चेडवाचें काजारी बरेपणी जालें 4 एप्रिलाच्या 30 तारखेर ताचें काजार जालें ताकाय बऱ्या गुणाचो आनी बरो नवरो मेळ्ळा लेक्चरार जावन प्रस्तूत तें सेंट एलोसियस कॉलेजीन आपली सेवा दिवन लेक्चराराची सेवा दिवन आसा हे दोनी उपकार केल्या धन्या देवाक हांव खालसां तावन हर्गां दितां अर्गां तुका समिया जेजू ओगलाप तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू तशेंच म्हाका मस्त वर्सां हांव सुमार कोंकणी येताली राती न्हिदोंक जायनासलें न्हिदताना कोंकणी येताली इगर्जीन कोंकणी येताली हांव सदांच मागतालीं आनी नव्या वेळार मागतालीं तें बरोवन घालतालीं आनी आज सुमार 2-3 म्हयने तावन म्हजी कोंकणी संपूर्ण गुण जाल्या देवा जावं अर्गां आनी होगळा Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah, Sonia Jesu. Hallelujah. 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 हांव सुमार ह्या फाटल्या हप्त्यान जावणो ह्या नोवेनाक हांव हांगासर येवन आसलें सुमार हांव फाटल्या वर्सान हांव येवन आसलें तशेंच म्हाका एक पांयाची खाती वसंत आसल्यो 15 वर्सां जावणो सुमार वर्सां जावन हांवें एक
वखदां केलीं जाल्यार म्हाका गूण जावना. मागीर हांव वखदां करता आसलीं जाल्यार परते परते म्हजो पांय सड जाता शिवाय उणें जायनाटलो. काती म्हळ्यार पांयाच्यो थळान जावन काती दाट दाट येतल्यो. हांव खंयसर नोयणाक येता, खंयसर रेतीर येता, थंयसर हांव बासारांनी सोडटना हांव पडटलीं आनी म्हाका हेरांनी सांबाळचें आहलें, कंडक्टरांनी सांबाळचें आहलें. जाल्यार म्हाका हांव एक नोवें जावं रेतीर जावं हांव खंयचेय म्हजे कश्ट येवं दी, खंयचेय म्हाका पांय कितेंय जावं दी म्हणून हांव सकाळींचें उठोन हांव बायसर येतलीं. जाल्यार हेरांनी म्हणचें आहलें तूं या कश्टान पांय इतले कश्ट आतां कित्याक तूं येताय, तुका घरांत बसून मागणें करूंक जायना गे. वय बाय हांव घरां बसून मागल्यार म्हाका देवाचें उतार मेळ्ळेशें म्हज्या मतीन म्हाका समाधान मेळचें ना. आनी समाधान मेळटा थंय गेल्यार त्या खातीर हांवें धांवचें. जायत बरें तुजी खुशी बाये, हांव तुज्या पांया खातीर हांव मागतां म्हणून तांणी म्हज्या खातीर मागलें आसा. तरी म्हाका ह्या फाटल्या वर्सां हांव फाटल्या हप्त्यान हांगासर नोवेनाक आयिल्ल्या वेळार हांगासर ह्या पाद्र्यापण विगार पाद्र्यापण सांगिल्लें तेल आसा, मीठ आसा, सगळें आसा, येणावस केल्लें आसा ह्या पाद्र्यापण विगार बापाण. हें म्हाका एक अणभव आयलो. हें तेल येल्यार बापाचें नांव काडना हे तेलान म्हजो पांय गूण जावं दी म्हणून हांवें हें तेल येल्ल्या उपरांत हें तेल हांवें येलें हांगासर आयिल्ल्या वेळार तें तेल व्हरून हांवें 2 दिसांनी हांवें पुसतना संपूर्ण तरान म्हजो पांय गूण जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गांजी. आनी एक म्हज्या दुवे पसत हांव साक्त दितां. ते परगांवांत आसा, ताका एक युरीन स्टोन आहलो. ताजी स्टोन ताका केदाळे ताका दूख जाता म्हणून म्हणटलें. ताका हांव सर हांगासर येवन आसा केदाळे नोवेनाक. हांवें म्हळें मागता पुता तुज्या खातीर हांवें ताका सांगलें. आनी तशेंच हांव हांगासर सेसांव घाल्ल्या ह्या विगार बापाचो हांव उपकार मागतां. तशेंच म्हज्या दुवेक एका हप्त्यान ताजी गूण स्टोन ताजो गेलो आनी ताका दूख उणें जाली आनी ताका बरें देवाक धन्या प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका समियान जेजू, होगळाप तुका समियान जेजू. होगळाप तुका समियान जेजू. आतो बऱ्या सुरेस्परा देवान ह्या भयणींचेर मात्रांनी आमच्या जिविताचें इतलें बरेंपण केलां. निरंतर त्या अर्गां दिव्या. अर्गां तुका समियान जेजू, होगळाप तुका समियान जेजू, आराधना तुका समियान जेजू. नव्यानाचे दिंबी गेल्या सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तूं आमकां दिल्ल्याक. बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका सर्गीच्या बाबा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गुडेच्या सत्नेन आमकां सांबाळलेल्याक. बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका बापा नव्यानाच्या कुटुंबा घेवन देवाच्या मसतींत वेदळस केल्या मकार करूंक कुशविल्ल्या उपकारां बसत. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका बाबा तुवें तुजे ते पती दिल्या सुख नासतना कुमो केल्ल्या आनी कश्टांनी रास सांबाळून धरलेल्याक. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पथकां सुटका दिल्या. दुबे वेळी मोती उजवाड दिल्या आनी गती दुखीने आमकां बुजवाण दिल्या की. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका बाबा तुज्या एकल्या सर्जनेत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवस्थानांत तरिल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तीची मागणी आयकून तांची कणबेजराय पयस केल्ल्या खातीर. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका या बागेवन सगळ्या सांजुदा मुखांत आमची जायत्या जपां केल्ल्या खातीर. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर. बापा भगवंत देवा मरिफात आमी तुका आमी सर संगाता मेळोवन सुमे सगळेले मागणे संगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची जावं तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मगळ भावपणीन आमच्या पिडेस बोणो बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्पर पिडेस आमच्या भाव भयणीचे कश्टळू करी. आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्पर पिडेसची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकट्या नरसांग सेवकांक पाव. आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां थाळ्ळी आनी पथकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्परा तुज्या मरेन दवरच्या पिडेस्तां जिविताची परती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी. आयकमचे प्रार्थने समया सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सहते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी
ठिकाणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. ऐक आमचे प्रार्थने सगळीं समय जे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणे विसरले ते सामने तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सर्व ते सवान तुज्यारी कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने समय मगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तू तुज्या सर्व तुज्या भुरग्यां शेगा गोळत कर. तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने दयाळ समय बाबा फवती जिनी संगाती व संगातीन मेळना आसतना कुस्तू तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिसत घाल. तांकां बरी जिनी संगाती व संगातीन मेळोवन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने समय सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर. तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने समय बरी पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे. नमार आनी एका कुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता. मी बदे शिवेची बळकां या दुगाच्या गुणांत आसता. आस्कार उस्कार सोना मी तुका रुदान करता. तर तुमचे शिके ते तुजे एका कुळतीचे आमचेर परती आनी बदे उपरांत तुजे कशें सदी पळ जेजूक आमकां दाखय. हे देळे मगाळी दिलो पी आमकार मरये मगळ बावपणी नो पिडेस्त आमच्या बावपणी सूड आसकडी तांच्या बऱ्या भलायके बसोत त्रिंद दिसो आदार मागून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सरपद वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सुणून जिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेव घेवचे तितलो लानवीक सलोय आनी आमची सरपिडा शिडा गुण व्हरून तुवें कशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या पुजवंदरा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीनी कष्टोवच्या तुझ्या साखरणी साखरणीचे दयाळ दिश्ट घाल. फिरसल्ल्यान तांकां नो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणी तळ जावन पिढे शिड्यांतले गुण जावं बेगीन तांणी भलायकी जोडून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. बोदयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत में नातलेले दयाळ आमी मागता. पिढी शिडेन कुस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी माराबैत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जीव तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभे सदां सुगार दिवन दीत. जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासन आनी काकूळतीन वागोवं. दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवा स्वीकलो पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शेसां उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मगळ भाव भयणीनो आतां थोडो वेळ सक्रामेंताचें आराधन करुया. ह्या आराधना मुखांतर देवाची कृपा देवाची सगत बेसावा तशेंच भलायकेन समाधान जोडून घेवया. दिमी घालून आराधनाचें गीत आमी गावया. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें बाळ, तूंच म्हजें गोठें. Mozo asro, tu mozo rakondar, tu mozo mogal ish, tu mozo dev, tu mozo asro. Sora kondar, tumo
म्हजो मोगाळ तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता अंगावासा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता अंगावासा अंगावासा सौम्या अंगावासा सौम्या अंगावासा सौम्या अंगावासा अंगासा सौम्या अंगावासा तुझी स्तुती करू तुझा आशीर्वाद जोडू अंगासा तुका आराधन करू अंगावासा सौम्या अंगासा सौम्या अंगावासा तुझे काम तुझे जोड घे तुझे बेसावा जोड घे अंगासा सौम्या अंगावासा सौम्य मुसो तो वयस पिढा कोण करसो तो वयस म्हाका समाधान दिवचो तो वयस म्हाका बेसांवांनी बरसो म्हजो धनी हे देवाची स्तुती करता हे देवाक अर्गां दिता हे देवाच्या नांवाची वडवी गाता तूं म्हजो सडवंदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सडवंदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजी घटाय तूं You are my God. You are my God. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता आणि अंगासा सौम्या तुझी स्तुती करू अंगावासा Here I सौम्या worship you to adore you. अंगावासा सौम्या अंगावासा सौम्या अंगावासा आणि अंगासा सौम्या तुका आराधन करू अंगावासा तुझी स्तुती करू अंगासा सौम्या सौम्या अंगावासा सौम्या अंगावासा सौम्या अंगावासा हालेलुया हालेलुया मरियम सौम्या हालेलुया सगळं संसार शोधून येतो एवढ्या रूपात खरं आमच्यामध्ये असं या देवाला आम्ही आराधन करूया आमचं वयसतो आमचे खडपतो आमचे सकततो आमचे पळतो हे आमच्या देवाला आम्ही आराधन करूया हालेलुया जेजू दाविदाच्या पुता तुका सवार आलो तू तो देव आपल्यापासून तू देव त्याच्यापासून तू देव तू इजाकाचो या तुझ्या देवाक आराधन जाऊ स्तुती जाऊ महिमा सौम्या हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया स्तुती करा समयाची स्तुती करा समय वाकना तुमच्या त्या असले सगळं कष्टाचं मनपाचं सगळे सगळी फुटून वेदलो मुला मारा खरा बाबा मुला मारा समय हालेलुया 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 अर्गान तुका समयान जेजू अर्गान तुका समय जेजू होगळप तुका समयान जेजू होगळप तुका स्तुती तुका समयान जेजू स्तुती तुका आराधन तुका समयान जेजू आराधन तुका वंदन तुका समयान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बुशा मगचे भावना भयणीनो इगडी भर समया पळय आमचो समय आमचे मदें हांगासर आसा हे समयेची स्तुती केल्ल्यान आमकां कितें जाता कितें जाता स्तुती केल्ल्यान हां सुमेची स्तुती केल्ल्यान कितें जाता शर्मा आयकोन आहे तुम्ही सुमेची स्तुती केल्ल्यान पिडा शिडा गुण जाता रोग सगळे पयस धांवतात सुमेची स्तुती केल्ल्यान सोडवण लाभता सुडका लाभता बांदपाच्यो सगळ्यो सांकळी तुटून पडटात हेच्या पयल्या वचपांत सिलासनांनी पावलून सर्वेस्पराची स्तुती केल्ली तांच्यो सगळ्यो कैद्याच्यो सांकळ्यो तुटून पडल्यो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान आमकां अपुरब्याचे हात दिल्यात ते हात उबारूंक दिल्यात देवाची स्तुती करूंक दिल्या खाली हात बांदून रावूंक न्ही देवाची स्तुती करून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम्ही हात उबारल्यान कितलो बरो संतोष समया जाता गोताय ना जाल्यार हें आयल्यान कूड मात्र आसा आत्म्यांनी कडीच खंय आसा म्हणटा तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या मनान पळया चिंतान काळजान आनी करनेन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आसा देखून फकत खाली काळजान मात केल्या पावना खाली चिंतपान मात स्तुती केल्या पावना न्ही गे हां उडले भयणीने साक्ष दिली न्ही गे तिच्या आतां पांयांच्यो खाती पुरा निकळून गेल्यो आनी तिणें म्हळें घरा रावन मागल्यार जायना गे म्हणून घरा रावन मागल्यार जाता जायना म्हण ना घरा रावन मागचें खंयचें तें काळजांतान मात्र सक्तेन मागचें म्हळ्यार त्या कश्ट आकांता मदें ते पांय घेवन पळय येचें तें सक्तेन मागचें समजलें गे हां देखून खाली इगर्जे घेवन बसून हात पंदा घालून वा हात बांदून मागणें गेल्यार मात्र पावना तें खाली तुवें काळजान मागचें वा मोतीन मागचें सक्तेन म्हळ्यार तुवें हात उबारून गावून हात उबारून ताळयो पेटोवन हें पुरा तुजें सक्तेन कळ्ळें गे हां देखून सगळ्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराचो मोग कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यान कितें जाता सुडका मेळटा सोडवण मेळटा समाधान मेळटा आनी सुमयान दिवचें समाधान संवसार दिवं शकना प्रेज द लॉर्ड देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय देखून किर्तन 109 कितें म्हणटा हांव स्तुती करता त्या देवा वगो रावना हांव वगो रावना हांव निरंतर स्तुती करतलो म्हजें आवक मोठवें जावं म्हजो उद्दो दुसरो कोणीय घेवं ताची भुरगीं अनाथ जावं वा ताची बायल ती कितेंय जावं हांव मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यान सगळें फावो जाता देखून उबा रावया सर्वेस्पराची स्तुती भोवभक्तीपणान हांगासर आमी करया ही स्तुती करया स्तुती सलू जयनी नगे म्हणलें गीत आमी गावया स्तुती सलू जयनी नगे ताळयो बेटी
ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು नाम ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ कष्ट अनुवार आकांता इल्यारी सर्वेस्पर आमचो हात सोडिना बरोवशान मागता बरोवशान स्तुती करता तेन्ना कश्टांचे सगळे सांकळी तुटून वेतात म्हणले सत देवाचें उतर आमकां दिता ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ वयर वयर कष्ट येता आसतना वयर वयर आमकां निराशा भोगतना कश्टांक कांत बेजाराई पिडा शिडा येवन आमचें जिवीत कंगल करतना जर आमी सलवून बसल्या जाल्यार आमकां सुटका मेळना सडवण मेळना पूण देवाची स्तुती आमी निरंतर प्रवर्तन करता तेन्ना आमकां सुटका मेळटा सडवण मेळटा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಾ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ತಾ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ आमच्या देवाची स्तुती करूया देवा पुताची देवा पवित्रात्म्याची स्तुती करूया हल्लेलूया 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 Hallelujah, 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 ख्रिस्ताची स्तुती ख्रिस्ताची महिमा देवाची स्तुती करूया hallelujah, hallelujah, सगळ्या काळजात सगळ्या मनात देवाची स्तुती करूया hallelujah, 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 hallelujah. गांचे सोगलाचे तो तुझे जोरात दो शादला बला तला यला ला 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 शादला ला ला शादला ला 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 शादला ला तला यला ला 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 जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता आमची का बोलकर तुझ्या बेसावर आमका बरा आशीर्वाद मिळते तुका जामई मधु का वरात नुगलाप शादला ला 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 तला यला ला 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 येसू 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 हर गांचे सोगलाचे तो तुझे जो हर दांचे जो शादला ला 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 तला
hala 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 praise the Lord argan cheso hoglam cheso స్తుతి చేసు ఆరాధన చేసు హల్లెలూయా 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 बुझ्या मगच्या भावानो भयणीनो एक वर परत आमच्या समया पळय आमी जायते पटी समयाची स्तुती करून सुकून पडल्या बचाव जायचे जाल्यार कितें करी सई सवाल कितें जाप ट्रस्ट इन द लॉर्ड सम्याचेर विश्वास दवरा यू विल बी सेव्ड ट्रस्ट इन द लॉर्ड आनी सम्याचेर विश्वास दवरतना आमी सम्या बरी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण कितें जाता आधुनीक संवसारांत राटावळी मदें सम्याचेर विश्वास दवरूंक आमकां वेळ ना फुरसत ना संवसारी राठावळी मदें सुमी आमकां तितलो बरो म्हूण बगना देवाचें उतर तितलें आमकां बरें लागिना कित्याक देवाचें उतर आमकां संवसारा बरी जिवंक सोडिना देवाचें उतर कितें म्हणटा संवसारा फाटल्यान धांवनाका रुंद दरवट्यांतल्यान भितर सरो नाका आमकां अशीर दरवट्यान भितर सरूंक जाय नाका न्ही जाय गी अशीर दरवट्यांतले भितर सरूंक जाय की आमकां नाका बिल्डिंगान मेटां आसा जाल्यार लिफ्ट आसा कोणाक मेटां सोडूंक जाय कोण नाकी नाका आमकां लिफ्ट जाय तें लिफ्ट अशें ओडचें नाका ओडचें बागील बंद करचें उबा रावतना उक्तें जावंक जाय आनी ऑटोमॅटीक बंद जावंक जाय कळ्ळें गे आमकां उस्तूर धुवंक बसून बाथरुमान बग्गून धुवंक जाय नाका धुवंक जाय आमकां नाका आमकां वॉशींग मशीन जायचें बटन घालतना गुर्र करून धुयचें फुल्ल ड्राय जावन पाटयेचें इस्त्री करचें मिशीन आयल्यार बरें जालें उस्तूर घाल्यार वीत कर इस्त्री करना आयल्यार येवंक पुरो सद्याक गुतू ना न्ही आमकां धनी न्हिदोवंक जाय जिल्ली बॅग मात उरलें बेड्डा न्हिदोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार पँकट बागना उठोवंक आनी बसोवंक तंबराचे गोटी बागना आदीं पुरा आमी धनी न्हिदताले मांद्री तणाची मांद्री बातेची सुडेतीची मांद्री न्ही गे येणे सोडयतना तेणे कोळटाली येणे सोडयतना तेणें रोल जावची येणे सोडयतना तेणें रोल जावची उशेन दवरून रप्प पांय सोडून न्हिदचें जालें नातल्यार सगळी रात मांद्रीत सोडयची न्हिदोवंक जायनातलें न्ही उदक काडूंक आनी पयलें लाट्याचें उदक पुरो उडीचें आसलें लाट्याचें दुर्येंत आतां कोणाक जाय आतां टॅपान गुण येतना उदक येयचें ना जाल्यार वॉचमॅनाक येतात उदक भरून ना टांगेन म्हणून कोणाक येता सकयल बसून रांदूंक जायचें पयलीं रान्नी आसली सकयल उजो घालून लांकडां दवरून रांदीचें जाल्लें आतां कोणाक जाय ना आतां प्लॅटफॉर्मा वयर गॅस दवरून रांदीचें तेंय आतां लायटर पेटोवंक कोणाक जाय गुण येतना पेटायचें टक्क करून ऑटोमॅटीक पुरा एडवान्स्ड कश्ट काडूंक कोणाक जायचें जेजो म्हणटा अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरा आनी आमकां रुंद दरवटे जायचे आमच्या घरा पयले बारीक भितरीकसो दरवटो ल्हान आसलो धाकटो न्ही उरले दरवटे पुरा ओडो भितरीकसो दरवटो आपणे आल्तारीच्या कुड्यांतलो तो ल्हान हिट्ट गेल्या मांडो टाई आपटतालो बगून वचचें कित्याक म्हळ्यार तें आल्तारीचें कूड भितरीकतना आल्तारीक नमस्कार करून तो वचचें देखून तो दरवटो ल्हान आसलो आतां ते पुरो खण्ण उडयल्यात व्हडले दरवटे अस्ती भितर अशी व्हडले दरवटे न्ही भितर वचचें आमकां लागून वचो मंड्याक आनी व्हडली दरवटे आल्तार नंत ना आल्तार 2 किड्यांचेर एक ग्लास दवरून थंय कुरिसूम काडला वयर तो आतां मेळना बेजमेता तेन्ना वात पेटयचें जाल्यार केदल हें तें लॅडर ओन हाडीचें ताचेर सोडोवचें वात पेटयचें तें धडांक मागणें जाता बाद्रेवाचें पुरा इजी वे ऑफ लायफ इजी वे
हार्डशिप कोणाकी नाकात, कष्ट कोणाकी नाकात, वावंट कोणाकी नाका. जेजू देवाचे उतर म्हणटा आरामाचें जिवीत सर्गेच्या राजावर पायना, संवसाराचें जिवीत सर्गेच्या राज सुखाक व्हरून पायना, कश्टांचें जिवीत मात्र देखून अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा. संवसाराक वेचा ती वाट नासाची, देखून संवसारा फाटल्यान धांवचें न्ही म्हणटा देवाचें उतर. पण आमी संवसारा फाटल्यान धांवल्या, मोबायला फाटल्यान धांवन 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 आतां जरले सोडल्यार तकली जरूंक उरना, तकली दाट दाट जाली. देखून हो 90% काडचे 70% मार्क्स बड्ड जाल्या. हांगा बड्ड जाल्या कितें पुरा जाप मोबायल दिता. आतां मात जरल्यात ही जरूंक उरना, बड्ड जाला. चुकून पडले हांव आमी. पश्चात्ताप पावोंक जाय, बोगसणें मागोंक जाय. ना जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे नीती फैसल करतलो. ना जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे नीती फैसल करतलो. 100 काडचे थंय 60 काडटलो. बरें काम मेळचें थंय काम मेळोंक आमकां दिवचो ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. अनलेस वी रिपेंट, अनलेस वी आस्क पार्डन फ्रॉम द लॉर्ड, वी विल नॉट बी सक्सेसफुल इन आवर लायफ. 100%. देखून हो इकडी बर दोळे दांपा. सोम्या लागचें बोगसणें मागम. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर, काकुळत म्हजी कर. बक्षी सोम्या तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा, हृदयाचेर दवरा. रिपेंट, रिपेंट अँड रिपेंट. आस्क पार्डन. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या. हांव मातशी न्ही मिलोच. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या. राग हांवें केलो सोम्या, मसर हांवें चिंतला, कुडी हांवें काडल्यात. राग करून मसर करून कुडी काडून जायत्याचे मनां दुखयल्यांत, जायत्यांक बेजाराय दिल्या, कन दिल्या सोम्या. म्हज्या स्वार्थपणान केल्ल्या वातकांची दूख धरता. बोगसणें मागण म्हणटा. राग हांवें केला, मसूर हांवें चिंतला. राग हांवें केला, मसूर हांवें चिंतला. कोडी काडून पेल्याक दुखयला, कोडी काडून पेल्याक दुखयला. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या. लढाई हांवें केल्या सोम्या. मसराची लढाई, स्वार्थाची लढाई, हग्याची लढाई हांवें केल्या. बडाय हांव उलयलां हांवच व्हड, म्हजें सर्वस्व हांवें सांगलें फायनल. पेल्याची बेपर्वा केल्या, तिरस्कार केला. यू आर गुड फॉर नथींग. हांवच शिकल्या, हांव शिकलां, तुका कांय गोतू ना म्हणलें हलक हांवें केलां. ह्या मुखांतर हेरांक दुखयलां सोम्या, तुका दुखयलां. पश्चात्तापून बोगसणें मागता हांव सोम्या. लढाई हांवें केल्या, बडाय हांव उलयला. लढाई हांवें केल्या, बडाय हांव उलयला. पेल्याची ती बेपर्वा केल्या, पेल्याची ती बेपर्वा केल्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या. मासा रक्ताच्या वटणेक लागून, सैमाच्या वटणेक लागून सोम्या वायट हांवें चिंतलां, गलीज हांव उलयलां.
रस्त्या उलयला बुरशावे हातारला ह्या मुखांत रावंच मेळना हेरांकी मेळोंक कारण जाला सोम्या पश्चात्तापवता बक्षणे मागोन म्हणटा सोम्या वाईट हावे चिंतला गली उलयला वाईट हावे चिंतला गली उलयला बुरशे हावे आधारला बुरशे हावे आधारला काकूत मुझे कसमिया काकूत मुझे कसमिया अवश्य मिलोज काकूत मुझे कसमिया 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 अवश्य मिलोज बक्षी सोम्या बक्षी जी सगळी पातकाची गतांतून काढ काकूत मुझे कसमिया अवश्य मिलोज काकूत बक्षी मुझे सोम्या सगळ्या म्हणजे पातकाची गतांतून काढ पवित्र करे नितळ करे पवित्रत्म्याचो मनीस म्हाका कर सोम्या मगर बाबरीन आमचें समर्पण करया ह्या वक्ता सरेंडर टू द लॉर्ड सगळी आमची कूड सगळो आमचो आत्मो आमची सगळी पिडा शिडा आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमची कश्ट वावंट आकांत कंत बेजाराय सगळी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया आमी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया समर्पया सोम्या जेसू ही सगळी भक्ती काम विविध ते सांग घेवन हांगासर आयल्यान ती सगळीच ते संवादांनी तुका समर्पिल्यान ताजे मदींतली सगळी कंत बेजाराय ताच्या कुडींतली सगळी पिडा शिडा तांच्या कुटुंबांतली सगळे कश्ट आकांत तुज्या पांयां तळ समर्पित सोमी हर एकल्याक आपण हर एकल्याक गुण कर सोम्या तुझ्या पवित्र हातांनी तांकां आपण गुण कर तुझ्या पवित्र रक्ताचे तंबे सगळ्यांचेर शेणाय सोम्या शेणाय अर्पिता तुका सगळ्यांच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुम कर मोगान तेंबर करते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तुम कर मोगान तेंबर करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता सोम्या सगळी म्हजी पिडा शिडा कश्ट कंत बेजाराय सगळी तुका समर्पण दिता जीवन माझे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका जीवन माझे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका संतोषांते तुझे कणगे लाभय सुरासान तुझ्या संतोषांते तुझे कणगे लाभय सुरासान तुझ्या सवस माझे भेटयता तुका ओपून गे मोगाळ बापा सर्व
काळ पापा आपण घे बापा सगळे आमचे भेटून देत आहोत तुका सुंदर आमची पिढा शिवा तुमकर आमचे कष्टांवारा नंदन खंत बेताराय सगळे तुझ्या पायांतळ समर्पिता भेटैता सेवेक तुझ्या सुंदर तुमकर नंदन तुमकर भेटैता सेवेक तुझ्या अर्पिता तुका सगळींच्या बापा सर्वस्व जीवन माझे अर्पिता बापा स्वीकार समर्पित आहो बापा तुमकर सगळे आमचे जीवित आमचे कष्ट आमची कंथ आमची बेजाराई दुःख पिढा शिडा सगळे तुका समर्पित हालेलुया अगोबारिया समर्पण दिया समयाची स्तुती कर समर्पण दिया तुमची कष्ट तुमची कंथ तुमची पिढा शिडा तुमचे इरादे हालेलुया 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 उला मारा निरंतर हालेलुया 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 हर दांजे सुगलाब जे तुझी गरा दांजे हालेलुया हालेलुया मंगळ समय सगळे भक्तांचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी बलकती मी सदाचे श्रेष्ठ लोडे तुझे पवित्र सुनी तळकर तुझ्या नावात का गुण कर समय तुझ्या नावात का आशीर्वाद सर्व एक सत्यता कोणी सत्यता दौसराच्या नाट्य तळनातळ मानपत्रता पितित पडता करी वार सोमिया अपॉट जेजो अपॉट touch them Lord we heal them Lord hallelujah 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 अपॉट जेजो ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪನ್ ಗುಣಕರ್ ಸೌಮ್ಯ touch us heal us Lord hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord हातू बारी अरगान तुका सुमियान जेसु होगळाप तुका सुमियान जेसु आराधन तुका सुमियान जेसु हालेलुया मुगळ बाबडी नाम छात तकलेचे दवरिया पवित्रत्म्याची मसत मागया ही पवित्रत्म्या देवानी अभिषेक कर आमकां धैर्यान बरोवंक हे पवित्रत्म्या पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयलेल्या पवित्रत्म्या आमच्या देवानी आमकां नात जावंक सोडी नाका कष्टान घाली नाका पवित्रत्म्या आमचे सवय ये आमकां आदार दी आमकां सकत दिवंक आमकां पवित्र करूंक आमकां कृपेन बरोवंक आमकां पवित्र करूंक म्हूण मागया पवित्रत्म्या लागीं मागया हालेलुया 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 मागा मागा तकले रातावर मागा पवित्रत्म्याची मजत मागा कृपा मागा ससाई मागा पवित्रत्म्या देवाने पवित्रत्म्या आमकां अभिषेक करूंक आमकां तुजे कृपेन बरोवंक आमकां धैर्यान बरोवंक आमकां तुजी मंदिरां करूंक आमचे सवय रावंक पवित्रत्म्या आमकां सताची भुरगीं करूंक आमकां जणवाय दिवंक आमकां सत शिकोवंक पवित्रत्म्या देवाने हालेलुया 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 देवाने पवित्रत्म्या अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसावानी भर गुणकची सगळं दिवंक पवित्रत्म्या आमच्या मुखल्या राहून आमकां वाट दाखोवन घे पवित्रत्म्या आमच्या फाटल्या राहून आमचे संरक्षण करून घे पवित्रत्म्या आमच्या बगल्या राहून आमकां संगात दिवंक पवित्रत्म्या आमच्या वयर राहून आमकां आशीर्वाद दिवंक पवित्रत्म्या देवाने देवाने पवित्रत्म्या अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसावानी भर देण्यानी भर धैर्यान भर सत्यान भर भवत जीवंक भवत प्रकट करून आदार दी सौम्याचेर भवत दवर सौम्याचेर विश्वास दवरून आमकां सगळं दिवंक पवित्रत्म्या हालेलुया 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 बाबडी नो पवित्रत्म्याचें गीत आमी गायता ह्या संदर्भात तुमी 2 लायन करून हांगासर येवचें पवित्र तेलाची मागणी ह्या संदर्भात आमी करतले हांव पावनने परमात्माने ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು
ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಕನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हल्लेलूया हात उभारूया आमच्या सगळ्याच परस्थिती करूया आमच्या देवाचा आधार मागूया हालेलुया 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 उला मारा सम्या निरंतर उला मारा समर्थ उला मारा सम्या विश्वास उला मारा हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू सोम्या आमच्या देवा तू कसा वारादा जेजू सोम्या आमच्या वैसा गुण कर आमका गुण कर जेजू आपण जेजू सुडका लाभ हालेलुया 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 अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू आतां बरें सगळ्यात बरें समियान आमकां बरें हात दिला ताणें आमकां आशिर्वाद दिला ताणें आमकां पडलां गुण केला अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया अर्गां तुका समिया जेजू अगलाब तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू हालेलुया 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 समिया स्वान कान भोग जालो जाल्यार जोरान ताळयो पेटोवन बेगीन वाचूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समियाचो आशीर्वाद घेवंक गव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान येद्यावडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आदार्या सल्वन वेचा अस्कत विश्राम भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यां हसिता तुका दोगांच्या स्मिरितान समासमी नवरता प्रभु तू या देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्ता सोगडास तू आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो बळ सदां सामचे ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां भोव कर अशें आमचें जिवीत बाबार्थाचें तें तुका समर्पीत करूं आनी ह्या बाबार्थान तुका वळखून तुका मानून घेवं आनी आमची बाचावेन सोडवण फोव करूंक आमकां दाब दी जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
उभी राहूया. सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदा आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं समयाचे तीन नाव. पटी वडल्यान आमी आमचे हात उबार म्हणया. सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा सर्वदा. वडल्यान सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सदैव जावं समयाचें नाव. आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. वसाप्रसांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया, असा हांव तुमच्या सांगाता आता आणि सदा. पीक तरी असा येते वराळी पूण तोडेस, मागया आमी धन्या लागी घरच्या साक्षी करेस, मागया आमी धन्या लागी घरच्या साक्षी करेस. मुखार पुता सोवे हंवार मर्याशी वादी भगीन कुर्साचे गुरवे निर्वाम कामचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग छानो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी